मडगांवां बेशिस्त पार्किंगेक लागून थळाव्या लोकांक त्रास जावपाक लागला। मडगांवच्या बाबू नागरी वाठारांत रस्त्या कुशीक जावपी बेशिस्त पार्किंग अपघाताक कारणीभूत ठरपाक लागला। थळावे लोकूच रस्त्या कुशीक आपल्यो गाडयो पार्क करतात। थळाव्या नगरसेवकान ह्या लोकांची पार्किंगेची समस्या सुटावी करची, ना जाल्यार तांकां दुसरो जागो घेवन दिवचो अशी मागणी महेश आमोणकरान केला। देखून संबंधीत खात्यान हाचेर लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी ताणें केला। मेन म्हटल्यार ह्या लोकांक कितें जाला, हांव त्या लोकांची चूक करना, तांकां पार्किंग ना आनी एकल्या कडेन दोन दोन तीन तीन गाडयो असल्या कारणान ते पार्किंग खंय करतात, ते रस्त्यार पार्किंग करता। आनी हो जो मेन रस्तो आसा ते आमचे लिला बीच हॉटेल, वार्का, आमची 5 स्टार हॉटेलां बरे बरे लोक जावं लोक आमचे रेल्वे स्टेशन वता, थोडे रातचे वतात, थोडे रेल्वे चुकतना फास्ट वतात आनी एज अ कॉज ते एक्सिडेंट जातात। पण हाका रिस्पॉन्सिबल म्हणटा पळय न्ही ते कोण? वॉर्ड कावन्सिलर जबाबदार, मडगांवचो आमदार जबाबदार, ताणें फक्त आपली वोट बँक पळयल्या। म्हणून हाका पार्टी मेन म्हणटा ती एक तर ट्रॅफिक सेल आसपा जाय, PWD इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आसपा जाय हाका, आनी दुसरें आमचे मडगांवचे कावन्सिलर येता, वॉर्ड कावन्सिलर ताका धरपाचें। म्हणून कोण मरता बिरता फॅमिली हांकां पार्टी करची पडली। म्हणून म्हाजी कळकळीची विनंती हे मडगांवच्या आमदाराक सुद्दां, हे हांगच्यान तांकां त्या लोकांक न्ही हांकां कितें तरी हें दवरपाक, आमची गाडी बिडी दवरपाची तांची वेवस्था करपाची, ना तांकां दुसरो जागो एक्वायर करून दिवपाचो।